नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडामोडींचेर. शिमो बंद करून 3 मे उपरांत व्यवहार चलतले. मुखेलमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक धाडलो प्रस्ताव. राज्यात लॉकडाऊनाक लागून सगळे व्यवसाय ठप्प पडल्यात. आर्थिक स्थिती खालावल्या. त्या खातीर खणी सुरू करपाक मुखेलमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक पत्र केलां. पणजे ब्रेस्तारा खासगी बस धनियांचे बसस्थानकार आंदोलन जातले. अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेचे सुदीप तामणकराची माहिती. पोरण्या गोंयच्या सायबाच्या इगर्जेची बेगोबेग दुरुस्ती करात म्हण आमदार चर्चिल आलेमावाची मागणी. 108 अँब्युलन्सान जुळ्या भुरग्यांक जल्म. आवय भुरगें सुखरूप. सरकारान तारवट्यांक फुकट क्वारंटायन सेवा दिवची म्हण आमदार क्लिओफास डायसाची मागणी. पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकराक निलंबित करचो आनी ताच्या संपत्तीची कारवाय करची म्हण मंत्री लोबोची मागणी. पोळे तपासणी नाक्या लॉकडाऊनाचे उल्लंघन. भलायकी सर्वेक्षणावेल्यान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताचेर काँग्रेसीची टिका. पत्रादेवी बांदाची मुक्ती करची म्हण थळाव्यांची मागणी. देशांतल्या दुयेंतीचो आंकडो 27,892. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाची माहिती. सोमारा मुखेलमंत्र्याची व्हिडिओ कॉन्फरन्सामार्फत प्रधानमंत्र्याकडेन जाली बसका. तरीतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच आमचे सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.